प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 20वा विसवोर वोड 1 ते 16 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्सेस 1 to 16। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आपल्या दाका मोड्यांत वावराडी लावंक भोव सकाळी भायर सरून गेल्ल्या एका भाटकारा परी सुर्गीचें राज। दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यान धाडले। सुमार 9 वाजता भायर सरून टिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वसात आनी हांव तुमकां फावतें दितलो। आनी ते गेले। पोतून 12 आनी सांजेची 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें। सुमार 5 वाजता तो आनीक एक फावटी भायर सरलो आनी आनीकूय उबे आसलेले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जवाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून। ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वसा। 3 जाणां मोड्याच्या दोनयान आपल्या मुकदमाक म्हणलें, वावरड्यांक आपय आनी निमाण्यांतावन सुरू करून पयल्यांक पर्यंत दिसवडो दी। सुमार 5 वाजता कामाक लागलेले ते आयले आनी जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो। पयले आयलेले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो। तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणूंक म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां आनी आमी जाल्यार आख्खे दिसाचो भार आनी गुलाब घेतल्यात, तरी आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें। पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्ता, हांव तुका उणीत करिना, तर 1 दिनाराची तुवें म्हजे कडेन कबलात करूंक नाय। तुजें तें घे आनी वच। तुका दिलां तितलेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खुशी। तर म्हज्या पयशांचे म्हाका जाय ते म्हज्यान करूं नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू एक वोपार घालता दाका मोळ्यान वावराडाची, आनी ही वोपार आमी आतांच आयकल्या, पोतून सांगिना, पूण आमकां ह्या वोपारी वरवीं कितें शिकोवन मेळटा, जेजू ही वोपार कित्याक घालता। बाबणीनो, त्या वेळार फारिजियो, धोमशास्त्री हे जे धर्माचे लिडर आहले आनी थोडे जे लोक थंयसर इस्रायली परजे जे आसले ते समजताले ते एकदम भाग्यवंत म्हूण, ते समजताले ते इतले पवित्र म्हूण, कित्याक ते आतां इगोर्जेक वेताले, ते आतां उपास करताले, ते आतां थोडे मागणे करताले, भिकाऱ्यांक दान दिताले आनी ते समजताले की तांच्या बऱ्या करण्या वरवीं देव तांकां मानतलो म्हणून। पूण भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू ही दाका मोळ्यांतली वोपार घालता, तो दाखोवंक सोदता की देव आमचें भायलो दबाजो पळयना, तो आमचें काळीज पळयता। आनी आयची वोपार जी आमी आतांच आयकल्या तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन हो जो दोनी आहलो, हो जो भाटकार आसलो, तो 6 वरांचेर वेता आनी लोकांक थंयसर आपल्या दाका मोळ्यान खावंक लायता आनी ताका म्हणटा, हांव तुमकां 1 दिनार दितलो। 1 दिनार जावन आसलो एका दिसाचो वावराचो पगार। आनी भाव भयणीनो, तो 6 वेता, 9 वेता, 12 वेता, 3 वेता, शिकी 5 वरांचेर वेता आनी 6 वरांचेर दीस काबार जावपाचो आसलो म्हणजे त्या वावरड्यांक काम बंद करचें पडटालें, म्हणजे एक दीस काबार जातलो आनी 5 वेता आनी हांकांय आपल्या दाका मोळ्यान 1 तास फकत 1 वर काम करपाक दिता। आनी जेन्ना आतां ताका थंयसर तांचो पगार दिवचो आसा, तो जे लोक 5 येयले फकत 1 काम केलें तांकां 1 दिनार दिता। म्हणटच जे लोक आतां 6 आयिल्ले, इतले घामान आख्खो दिसभर काम केल्ले, ते आतां गुणगुणूंक लागतात, म्हणटात, तुवें तांकां 1 दिनार दिला, आमकां 1 दिनार दिलाय, हें आनी कितें, आमी चड काम केलां। पूण भाव भयणीनो, एका दिसाचो पगार 1 दिनार आसलो, ह्या दोनयान तांकां फटोवंक ना। ह्या दोनयान तो बरो मनीस आसलो म्हणून ताणें 5 वरांचेर येता त्या वावरड्याक ताणें 1 दिनार दिलो। म्हणजे
ताज्यान तांगा कोतो दिना दिवंक जातालो, ताज्यान कमी दिवंक जातालें, पूण ताणें तो बरो कावजाचो आसलो म्हणून ताणें आतां 5 वरांक आयिल्ले ते फकत 1 तास काम केल्लो तो, तांकां पासून 1 दिनार दिता आनी हे आतां घुणघुणूंक लागता. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू ह्या वेपाराची आमकां सजमणी दिता. म्हणजे कितें? आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी क्रिस्तांव म्हणटा, कितलो लोक म्हणटा हांव त्या इगोर्जेक वेता, हांव हें काम कोत्तां, तें काम कोत्तां, हांव दिसान दीस इगोर्जेक वेता, सदांकाल इगोर्जेक वेता, हांव म्हजो तेर्स कोत्तां, हांव सगळें बरें कोत्तां. आनी ह्या कोन्या लागून आमी सजमता की आमी भाग्यवान म्हूण, आमी पवित्र म्हूण आनी आमकां सर्गीचें सूख मेळटलें म्हणून. भाव भयणीनो, आमी चुकल्या, आमी खूब चुकल्या. आमच्या भायल्या दोबाजा वरवीं आमकां सूख आनी सर्गीचें सूख मेळचें ना. आमकां सर्गीचें सूख फकत मेळटलें जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर दवरता. भाव भयणीनो, खूब लोक आतां इगोर्जेन आसता जो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, फकत धर्म करता. पूण एक दीस जो कोण देवाचें उतर नको आसलो ताका कोण शिवर्तमान परगट करता, तो आतां तें उतर सत मानता, तो आतां त्या उतरा प्रमाणे आतां चलोंक लागता. भाव भयणीनो, ताणें इतलीं वर्सां काम करूंक ना, ताणें इतलीं वर्सां इगोर्जेक वचना, पण ताणें उतर सत मानलें आनी त्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार देव ताका मानता. आनी जो कोण इतलीं दीस, इतलीं वर्सां इगोर्जेक आसा पूण सत मानूंक ना, ताका तो सर्गीच्या राज्यांत भितर सरपाक दिवचो ना. कित्याक त्या मनशान फकत धर्म केला, ताणें उतर सत मानूंक ना, ताणें एक क्रिस्ती धर्माचे क्रिस्तांव जो आसूंक जाय, जो भाशेन ताणें उतरा प्रमाणे चलोंक जाय, ताणें तें करूंक ना. आनी ताणें फकत धर्म केला आनी ताजें आतां निसंत जातलें. तो आयज भाव भयणीनो, जेजू ह्या वेपारी वरवीं आमकां सांगूंक सोदता की आमी कितले दीस आसूं इगोर्जेन, आमी कितलीं वर्सां सदांकाल इगोर्जेक येवं, पूण आमी खरेपणी सत मानिना जाल्यार आमचें निसंतान जातलें, आमी हेमकोणान जातलें. पूण जो कोण खरेपणी आपल्या पातकांचें दूख भोगता आनी जेजूचेर सत बांदता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, देव ताका सर्गेच्या राज्यान भितर सरपाक येवकार दिता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार आमी आयज देवाचें बोगसणें मागुया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन आमी एक क्रिस्ती जिवीत, भावार्थीचें जिवीत, जैतिवंत जिवीत जियोंक आमी आयज तान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.